देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक साद्या काळाचो दुसरो आयतार ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता. जल्म दिवस आचारशीतात मॉरिस ॲब्रियो, आल्विटा रियाना डिकुन्ना पानीर, इवाना मतायस दुबई, रोहन कोरिया पलिमार, डेनियल लापिंटो बैकला, मेलरॉय अँटनी फेर्नांडीस वालेन्सिया. काजाराचो वार्षिक दिवस आचारशीतात रोशन आणि रीमा डिसोजा डेन्मार्क. 40 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दीस अँटनी आणि निनेट क्वाड्रस अंधेरी ईस्ट. रोशन आणि डायना डिसोजा दुबई. डेरिएट अँड जेनिफर मँगलोर. देवाक अर्घ आणि होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, रोशन आणि रेशमा तावरो ताने, मॅगदलिन डिसोजा एन्नारपुरा, वॉल्टर आणि शांती सिक्वेरा किन्निगोळी, जेस्सी डिसोजा परंपल्ली, मेरी डिसोजा आणि कुटुंब मियार, बेनेडिक्टा डिसोजा किन्निगोळी, जेस्सी डिसोजा परंपल्ली, रेशन ग्लोरिया फर्नांडिस होन्नावर, लूसी आणि मॅक्सिम रोड्रिगस अलंगार, जॉन्सन आणि जेनिफर अलंगार, लूसी रोड्रिगस अलंगार, जेस्सी डिसोजा परपाडी, रेमनी अनिता टेलिस बोंदेल, रोसलिन मेरी डिसोजा वामंजूर, लॉरेन डिसोजा. आपल्या त्या सामापासून मी सांगितात वीणा वी फुटाडो बऱ्या भलायके पासत, नजीबा अल्गानीन कुवैट, मेरी डिसोजा आणि फॅमिली मियार बऱ्या भलायके पासत, हिल्डा डिसोजा बऱ्या भलायके पासत, अँटोनेट मुल्की बऱ्या भलायके पासत आणि कामा पासत, एवन आणि वेइन डी अल्मेडा न्यूझीलँड बऱ्या भलायके पासत, स्टेल्ला बर्बोजा कांदरपाडा बऱ्या भलायके पासत, सेलीन गाडकोपर. आता सरल्या आत्म्या पासत मिसा देवादीन रिटा डिसोजा मुंबई. पुलगत्रीतल्या आत्म्या पासत मिस्तिता अँटनी रिटा आराना बेलमण. देवादीन आल्फ्रेड सातीव्रत वामंजूर. देवादीन सिरिल फेर्नांडीस नालासोपरा. देवादीन क्वाड्रस आणि सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांतल्या सर मलकण्या पासत मिस्तिता अँटनी निनेट सिक्वेरा. पुलगत्रीन आत्म्या पासत मिस्तिता शांती नोरोन्ना कुवैट. देवादीन एडविन डिसोजा मस्गाव. देवादीन सायमन आणि लिल्ली फेर्नांडीस. कुटुंबांतल्या सरलेल्या मलकण्या पासत मिस्तिता रोशल मस्करेनस बँगलोर बोळा. पुलगत्रीन आत्म्या पासत मिस्तिता डेन्झिल मिनेजेस बेलमण. पुलगत्रीन सरलेल्या सर आत्म्या पासून मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवैट. देवादीन रॉबर्ट सायमन डिसोजा चकाला. देवादीन जाल्ल्या क्वाड्रसा गेल्या आणि सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मिस्तिता अँटनी आणि निनेट क्वाड्रस अंधेरी. कुटुंबां सरलेल्या सर मलकड्या पासत मिस्तिता अँटनी आणि मोनिका लुवीस ताने. सर पुलगत्रीन आत्म्या पासत डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या सर मलकड्या पासत मिस्तिता क्रिस्टिन डिसोजा अंधेरी मुंबई. देवादीन सबीना मिनेजस थॉमस मिनेजस रोजी मिनेजसच्या आत्म्या पासत मिस. देवादीन जुवान फेबियन इग्नेशियस क्रास्टा मूडबिद्री. देवादीन जेराल्ड एडवर्ड सिक्वेरा कंकनाडी. देवादीन तेरेसा अल्मेडा बोंदेल. आणि एक अर्घां होकलापाचें मीस हांवें सोडलें. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात अँटनी रिटा आराना. प्रवेश गीत आज आमी गायताव सोम्याक दिनवासुया ह्या बुकान तावनो. गीत संको ये 57 पान संको 40 संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मनान कालत्या काळजान कुटमास फिरिता. महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या.
भक्तीन मनान घालत्या काळजान कोटमा स्पिरिटा महिमा तुझी सदा संतोषान गायता पुत्र तुझे ऐकूंक आशेता जिणेंते पळच्या कृपा मागता जिविताच्या उड्या कत्रेता सस्ते जिवीत दिवन परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मनान घालत्या काळजान कोटमा सेरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे असो क्रिस्तय मगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज वरतो दीस भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचे फेस्त आमी आचरण करता आयची वाचपां भोव जोगती आनी आमकां मेळचो संदेश भोव अपुरबायेचो देव आमकां आपयता आर्नोल्ड जॉन्सना बरी आमचें आपोवणे आमी जियेचय कशें जियोवचें त्या विशीं आज आमी नियाळ करूंक वता आनी ह्या खातीर देवान आमकां सांगाता हाडल्या व्हडा आनंदान संतोशान आमी गायलें संतोशान उल्हासान सुमे आमी सांगाता मेळ्ळ्या तुजें उतर आयकोंक तुजी कृपा मागोंक देखून ह्या घडी आमी संतोश पावया भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना खातीर तशें मुखांचे मिसांव आज संवसारभर येदोळ जाला आज जावन आसा आनी मुखार जातलें हें सगळें देवाचें देणें आमकां देवान विंचल्यान देखून आमच्या आपोवण्यांत आमी तिर जावच्याक आमकां सुमी कृपा दिता एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया आज संतोश बरीत उल्हास बरीत काळजान आज हांगासर आमी संगता जमल्या ह्या बलिदानांत देवाक अर्गां दिवंक भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना खातीर आमच्या आपोवण्या खातीर देवाची कृपा आज आमी मागता आसतना एक घडी भर आमची पातकां आमी वळखुया सुबार पोटी आमचे अस्कतकायेक लागून उणेपणाक लागून आमचे आपोवणे आमी संपूर्णायेन जियोवंक ना आमी चुकल्या सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणे मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध ह्या बसोत भगवंत सदांच आमकां आरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Somia kakutkar, Somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वच फोडा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता
तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया मौनपणे आमचे गरजो सुम्याक ह्या घडी आम्ही मिटवून दिवया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्गाने संसारतून सुसलयताय तुझ्या परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना बरी तुझ्या पवन्यांत आमी थीर रावूंक आनी हेरांक तुजें तें आकर्शीत करूंक आमकां फावो कर आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. पयलें वाचप समूएलच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची सोल्याची पेट आसली त्या सरस्वतीच्या मंदिरांत समूएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सरस्वतान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलियाशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतो न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परत्यान सरस्वताक उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परत्या न्हिदोंक वच. तवल पर्यंत सामुएलाक सरस्वतीची वळख नासली आनी सरस्वतीचो ताळो सरस्वत आपलें उतर ताका तदल पर्यंत करीत नासलें. सरस्वतान परतून तिसऱ्या फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. सरस्वत भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परत्यान उलो करीत जाल्यार ताका जाप दी. उलय सरस्वरा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सरस्वत येवन ताजेशी उबे रावलो आनी आदल्या परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्पुरा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पूर ताचे सवे आसलो आनी ताका ताचें एकच एक उतर निर्भय जावंक ताणें दिलें ना. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. आपले
तुझी खुशी करू हावेता सर्वेस्पोरा आपले तुझी खुशी करू हावेता सर्वेस्पोरा आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो ताणे मुजेर बागोवन दिश घाली म्हज्या उल्या कान दिले एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडांत घाला आमच्या देवाचे कीर्तन ते आपले तुझी खुशी करू गावेता सर्वेस्पोरा यज्ञ आनी बटवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय तेदना आपले हांव येता मुळे हांवें आपले तुजी खुशी करू गावेता सर्वेस्पोरा शास्त्राच्या ग्रंथ कोवळ्यां म्हजे विशीं सांगलें आसा देवा म्हज्या तुजी खुशी करूं म्हाका सोंतो तुझे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा आपले तुजी खुशी करूं गावेता सर्वेस्पोरा आपले तुजी खुशी करूं गावेता सर्वेस्पोरा सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो कूड व्यभिचारा पासत न्ही ती सुम्या पासत आनी सुमी कुडी पासत देवान सुम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो न्ही बगर आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो तुमच्यो कुडी क्रिस्ताची सांदे म्हूण तुमी नेणांत गी पूण कोण सुम्याक एक व्हरता तो तशें सांगी एक आत्मो जाता तर व्यभिचारांतावन फळाफळ घेया मनीस आदारता तें हर एक पातक ताचे कुडी भायर तो करता पूण व्यभिचाराचें पातक आपले कुडी विरोध तो करता तुमचे कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत गी तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही देवानंच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला तुमी तुमचीच आस्त न्ही व्हरतें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात Alleluia, 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 Alleluia. मेसिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो कुर्बानीस ताचे मारिफात आयले Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या. दुसऱ्या दिसा जो हांव आपल्या दोग शिसां सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान सोमकन वेताना पळयलो आनी म्हळें पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले.
जेजू फाटीं आनी ते आपणा फाटल्यान येतले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारूंक लागलो. रब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुआंवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमो पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयलें आपल्या काशा भावाक सिमोंक सोदून काडलो आनी मेसिया तशें म्हळ्यार म्हटलेलो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोंक जेजू ससी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुआंवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडें केफास म्हणटले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा कडप. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सार नोळ्ळा बरी आमचे आपोवणे आमी जियेवया. देखून इसाया प्रवादाचो ग्रंथावस्वर 50 आनी 2 7वी वळ आनी असो उल्लेख साम पावल रोमागरांच्या पत्रांत वस्वर 10व्या वस्वरांत करता. पूण इसाया प्रवादाचें उतर 50 आनी 2 वस्वर 7वी वळ कितें म्हणटा. पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोसाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाळ भावना आनी बरीनो आज सार नोळ्ळाचें वा पेस्त आमी आचरण करता आसतना हांवें चिंतलें सार नोळ्ळा विशयांत जायतें आमकां कळीत आसा तुमकां आनी आमकां. कित्याक फाटल्या 2 हफ्त्यांनी आमी 5-5 दीस हप्त्याचे 5-5 दीस आमचें आराधन तुमी पळयलां वा संवसार भर लोक आज पळोवन आसा. आनी हें आराधन विक्षण केल्ल्यांनी वा तुमी हरी एकल्यांनी ह्या नोळ विशयांत एक विशय आमी कांड ह्या 5 दीस म्हळ्यार 2 हफ्त्यांनी जायते आमी समजल्या. तो खंय जल्मलो आनी कितले मेळ ताणें घडले तुमी जाणात. 3 मेळ आमी म्हणटा. SVD SSPS दोगां सिस्टरां हांगासर आसात. SSPS ती हांगा आमच्या गांवांत पेर्नाल आनी पांबूर 2 कडेन आनी SSPS AP म्हळ्यार भितरल्या माद्रींचो पिंक सिस्टर्स म्हणटात. नित्य आराधनाच्यो भयणी आमच्या इंडियांत केवळ बेंगळुरांत ती आसात. 300च्या चड सिस्टरां आसात. आनी अशें 3 मेळांनी सुमार 83 कंट्रीज 83 देशांनी आज सिस्टरां आनी पदराप मिसांव वावर करून आसात. आनी सुमार 10,000च्या चड सांदे आसात. तितले मात्र न्ही, ब्रदर्स आसात. ह्या जाग जायनासतना शाश्वत ब्रदर जावन काम करतले SVD वा ह्या सांतान आर्नोल्ड जॉन्सन घडलेल्या मेळांत आसात. ते मात्र न्ही, लायीक आसात. देखून तुमकां एक आपोवणें आसा. ह्या शर्मावाच्या क्रेक तुमी SVD मेळांत मेळयेत. आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या व्हडल्या कुटुंबांत मिसांव वा आमचें आपोवणें जर देव तुमकां आपयता म्हणून बगता तर तुमी खंडीत जावन हातूंत भाग घेवयेत. आमचें व्हडलें कुटुंब दैवीक उलोतेर मंदिराचें आनी तें मात्र न्ही, आर्नोल्ड जॉन्सनान घडलेलें व्हडलें कुटुंब आसा. आनी देखून हांवें चिंतलें आज आमच्या आपोवण्या विशयांत आमी नियाळ करया. आर्नोल्ड जॉन्सना बरी आमचें आपोवणें आमी जियेवया. आर्नोल्ड जॉन्सन आमचे बरी, तुजे बरी, म्हजे बरी कांय विशेश टॅलंट आशिल्लो मनीस न्हय, सादारण व्यक्ती म्हणटात. आनी तो कांय चड लांबय नासलो खंय. ताची लांबाय कितली जाणात गी 1.65 मीटर. 1.65 मीटर म्हळ्यार चड लांब नासलो तो. आनी तितलो लांब न्ही. 12 वर्सां ह्या जाग जावन एका इस्कोलांत शिक्षक जावन वावुरलो जाल्यारय ताका म्हणटाले खंय धाकटो पदराप म्हणून. आतां हांव ह्या मंदिरांत 12 वर्सांच आसा. म्हाकाय म्हणया तुमी धाकटो पदराप म्हणून. पूण ताका गाल्याक म्हणटाले तो मोठवो म्हणून. देखून ताका धाकटो पदरापच म्हणचे आसले. पूण 12 वर्सां उपरांत धाकटो जावन रोवना तो. एक विशेश आपोवणें ताका मेळ्ळें देवाचें. आनी
ताणें 3 मेळ घडले हांवें आत्तां सांगलें एक क्लासमेट तसो संगती कोण ताचे संगत शिकलो तो म्हणटालो जर तरी एक मेळ घडचो जाल्यार आमच्या क्लासींत आर्नोल्ड निमानो मेळ घडचो आसा जाल्यार आमच्या क्लासींत तो निमानो लास्ट. आनी कितली तुमी जाणात एका बिस्पांनी म्हणलें हो मेळ घडता एकच हो पिसो वा सांत म्हणून देखून एकलो सादारण व्यक्ती आर्नोल्ड आज सांत म्हणून ताका आमी पसारला पूण येदें व्हडलें मिसांव 3 मेळ आनी संगी ब्रदर्स आनी लायक सो आज समसो आसून इतलो मिसांव चलता जाल्यार आज आमी देवाकर गांधी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ते मात्र न्ही आज आमचो नियाळ जावन आसा आर्नोल्डा बरी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना बरी आमी आमचे आपोवणे जियोया. देखून 3 विशय तुमचे मुखार हांव दवरतां. आपोवणे म्हणटा आसतना आमी जाणा जाय हर एक आपोवणे पयलो विशय जावन आसा पयल्यान पयलें हर एक आपोवणे जावं याजकाचें वा सिस्टरांचें वा तुमचें आमचें तुमचें लायकांचें क्रिस्तांव व्यक्तीचें हर एक आपोवणें देवाचें जावन आसा. देवान आमकां दिल्लें. देखून जुआंव सुवांजेलावसर 15-16 वळ जॉन 15:16 देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा आयकूंक मेळटा. कितें बरयलां थंयसर? तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. हांवें तुमकां विंचल्यात. तुम्ही भायर सर वचून फळ दिजय. तुमी भायर सर वचून फळ दिजय. कसलें फळ? उरचे तसलें फळ दिजय म्हूण उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. हांवें तुमकां नेमल्यात. हांवें नेमल्यात. तुमी विंचूंक ना म्हणटा तुमी. जाकोबाचें 15 1:17 वळ भोव बरोबरचें उतर तुमकां कळीत आसा. थोड्यांक कळीत ना जाल्यार आज ऐका. जेम्स चॅप्टर 1:17 हर एक उत्तम दान हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे हर एक आपोवणे कोणा तावन मेळटा? सर्गीन तावन येता. सर्गीन तावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसल्या सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसच्या बापा तावन तें देवून बापा येता. तावन तें देवून येता. देखून तुमचे आनी आमचे हर एकल्याचें क्रिस्ती आपोवणें जावन आसा देवाचें देणे म्हूण आमी समजोवचें. आनी तो विशय आज आयच्या पयल्या वाचपांत आसा. आयचे पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कोणाच्या आपोवण्या विशयान आयकलें आमी आज? कोण तो? सामुएलाचें आपोवणें पळया. सामुएलाचें आपोवणें आमी नियाळ्यार तें आमकां कळटा. थंयसर तें आपोवणें कोणाचें म्हणून देवाचें हर एक आपोवणें. थंयसर सामुएलाक कितें जालें तुमी जाणात? सामुएल जल्मल्लो हान्ना आनी एल्काना म्हणल्यार ह्या जोड्याक तांकां भुरगीं नातिल्लीं. सुमार तांच्या उतर प्रायेक तीं पावुल्लीं आनी ही स्त्री हान्ना वांसडी म्हूण तिका लेखतालीं. आनी त्या समाजेन वांसडी आसचे त्या समाजेन सोडा आजी कोणायकी भुरगीं ना जाल्यार तुमी बोळ्या तांकां मेळा कितली तांची परिस्थिती भिरांकूळगी म्हणून आनी कितली तांची आशा एक भुरगें जाय म्हणून. कोण एक स्त्री म्हाका मेळ्ळी. फादर म्हाका भुरगींच नातलें. हांवें मागलें फादर ही तें कठीण ती म्हजी बोगणां कोण समजता फादर. हांवें रडोन मागलें. आखरेक देवी दिना म्हणटना हांवें देवा कडेन इतलेंच मागलें देवा एक भुरगें दी खंयचें म्हणी जाल्यार वेजिटेबल जाल्यार येवड न्ही म्हणून मागलें. आनी तिका आतां स्वस्त भुरगो जल्मलो. वेजिटेबल म्हणटा ती. भिरांकूळ स्थिती. आनी ही स्त्री वांसडी म्हणून लेखलेली तिका ती मागता. आनी तांच्या मागण्याचो फळ जावन सामुएल जल्मता. आनी तांणी आंगवण केली ह्या भुरग्याक देवाक भेटोवन दिता म्हणून. देखून ताका ल्हान आसतना देवळान सोडलो आनी तो एलीच्या नदरेखाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. आनी खंय न्हिदतालो? सोल्ल्याची आर्क पेट आसा थंयसर लागींच तो न्हिदतालो. आनी हो भुरगो थंय न्हिदोन आसतना देव ताका आपयता. कितले पावटी आपयलें ताका? कितले पावटी? 4 पावटी. 3 पावटी ताच्या नांवान ताका आपयलो. पळया देवाचें आपोवणें म्हळ्यार देव आमकां नांवान आपयता. आनी हांगासर सामुएलीक तो नांवान आपयता. सामुएल ताका कळना देवान आपयला म्हणून. देखून ताका ताचें आपोवणें कळीत कोण करता? एली. आतां देवूच ताका आपयता. सर्वेस्परूच आपयता म्हणून सामुएलीक एली म्हणटा देव तुका आपयता. आनी एक पटी देव आपयल्यार म्हूण
उलय सुमया आयकता तुजो साकोर. आतां एली ताका कुमोक करता. तशें आपोवणें ताणें समजोवच्याक आनी उपरांत आमकां 11शें उतर आयच्या पयल्या वचपान 11शें उतर आनी म्हाका भोव अपुरबायेचें उतर. कित्याक देव आमकां विंचता ताचें आपोवणें आनी ताच्या आपोवण्यांत आमी थीर आसतना आमी विश्वासी आसतना देव आमचें थंय कितें करता म्हणून सामुएलींतल्यान आमी शिकाचें. 1 Samuel chapter 3:19 कितें बरयलां बरें उतर तें अपुरबायेचें. पळया आज आमी आपोवण्या विशीं नियाळतना हें उतर गरजेचें. 19वी ओळ कितें म्हणटा? सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवय आसलो. सर्वेस्पर ताचे सवय आसलो आनी ताचें एकच एक उतर ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. पळया देवाचें आपोवणें तशें देव आमकां विंचतना तुज्या जाग्यार तो आनी एकल्याक विंचिना. गॉड हॅज नो सबस्टिट्यूट्स. देव तुका विंचता तर तुनसो. देखून सामुएलाक विंचलें देवाचें आपोवणें जावं एलीन कुमोक केली तें वळखोंक सामुएल वाडलो. देव ताचे सवय आसलो ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक सोडूना. हांवें पळयलां ह्या दैवीक रतीर मंदिरान फाटल्या 12 वर्सांनी आमचीं उतरां देव निर्फळ जावंक सोडिना. जेन्ना आमी आपोवण्या सरीची येता देवान तें आपोवणें दिलां म्हणून समजून वळखून देवाचें आपोवणें घेवन आमी ह्या संवसारान मिसांव करता मगाळ भावा आनी भयणी. देखून पयलो विशय देवान आमकां विंचल्यान आनी आमचें आपोवणें देवा हातावन आयलां आनी आपयलेलो देव विश्वासी. तो ताचें विश्वास पळोवन उणें करना. तो आमचे सवय आसता आमकां सांडिना. सामुएली थंय तशें जालें तर तुजें थंय म्हजें थंय जाता. तो पयलो विशय. दुसरें देवाचें आपोवणें आतां देवान दिल्लें तें पूण आमी कितें करी जाय तें स्विकार करी जाय. तें आपोवणें आमचें करून घेवन आमी जिये जाय. हें गरज आपोवणें आमकां थोडे पडी आपोवणें आतां सामुएलीक एलीन कुमोक केली तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें 2 जण शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले पूण कोणें तांकां जेजूची वळख दिली? कोणें दिली? जुआंवचे 2 शिस. जुआंव स्नानीक जुआंव म्हणटा पळया देवाची शेळी. आतां जुआंव जेजूची वळख करून दिता हांकां आनी हे पाटलाव करता जेजूचे. देखून हे 2 जण शिस आमी जाणा. 2 जण शिस एकल्याचें नांव आमकां गोता आंद्रे आनी आंद्रेन वचून मागीर सिमोन ताच्या भावाक सांगलें आतां हे शिस जेजूचो पाटलाव करूंक कारण जुआंव वळख करून दिता. आनी आमी बायबलान आनी एक कडेन वाचलां नाथानाएलाक कोणें वळख करून दिली जेजूची? फिलीप. तशेंच आमचें आपोवणें सांबरो आज आमी नियाळ करता आसतना देवाचें आपोवणें देवाचें देणें देवान दिल्लें पूण कोणें आमकां कुमोक केल्या सांग पुरो. हांवें जाणा आज ह्या जाग जायची जाल्यार मस्तू जाणांनी म्हाका कुमोक केल्या. मस्तू जाणांनी म्हाका दाखोवन दिलां तुवें ह्या जाग जाय. हांगासर ह्या मंदिरांत वावर करनासतना 12 वर्सांनी कितलेशे भुरगे म्हाका मेळ्ळ्यात. थोडे जण मेळ्ळेले थोड्यांक हांवें कुमोक केल्ली आसा पुता तूं ह्या जाग जा रे म्हणून. आनी आज एक 2-3 जण मनीस सेमिनरींत आसात. म्हाका संतोश. एकूटा म्हाका उडास येता एक दीस एका आवय बापूय एकलोच भुरगो 2-3 रेतीरे हांगासर 5 दिसांच्यो हफ्त्याच्यो 2-3 रेतीऱ्यो गेल्यो. 3ऱ्या रेतीरेन ती आवय बापूय म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली म्हजो पूत धावेंत आहा फादर पाद्राब जायचें म्हणटा. तितल्यार हांवें ताच्या मतीन गेलें ह्या भुरग्या कडेन सांगलें ताचें नंबर दिया ताचें नांव दिया. पाद्राब जाल्यार एसवडी पाद्राब जायचे. सार्नोल्ड जॉन्सनाच्या मेळान ताणें म्हळें एक मिशनरी जायचे. ताणें पुता कित्याक एसवडी जायना तूं? वाय नॉट बिकम एसवडी? एसवडी जा दैवीक शब्दसो मेळ हो डिवायन वर्ड दैवीक शब्दसो मेळ. एसवडी म्हळ्यार घालें त्या भशेन तें आसा सोचितास वर्बी डिविनी डिवायन वर्ड मिशनरी दैवीक शब्दसो मिशनरी जा. देखून ताका तितलेंच सांगलें आनी ताचे खातीर एक ल्हान मागणें केलें. आवय बापूय ह्या भुरग्याक घेवन गेलीं. हाची 10वेची परिक्षा जाली. 89% आयलो आनी 89% आयिल्लो भुरगो आवय बापायक म्हणलो हांव पाद्राब जाता. तो हो न्ही एसवडीत जाता म्हणलो. आतां आवय बापाय कंत जाली. कली कंत इतलीच एकलोच पूत न्ही
वो ह्या जावचेंच तांकां खुशी नासली वो जाता म्हणटालो पूण तांकां हाडावंक जायना पूण आतां हे सुडीत जाता म्हणटना हे सुडी म्हळ्यार पयशेच वसाचे आमी आतां गांवांत आमचे हे सुडी खंय खंय खंयच्या आफ्रिका आनी थंय हांगा मिस जावांत आनी आसात पोर हांगासर एकलो पाद्रा पावलो 86 वर्सांचो 14 तारीखेर गेलो खंय गेलो नॉर्थ इस्ट आसाम 86 वर्सांनी खंय मिसांव करता पडटा एक मिसांव तो म्हणटा म्हाका एक मिसांव आसा थंय ह्या प्रायरी एक मिसांव आसा विशेष मिसांव आनी तो मिसांवाचो मोग देवाचे आपोवणे तें आनी देवाच्या सक्तेन करचें देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आपोवणे आसा म्हूण आमी उगच बसल्यार जायना आपोवणे आसा तर आमकां आनी एक काम आसा ती आमची जबाबदारी आमचे आपोवणे सांबाळीचे आमी सोमया थंय आसा जंय सोमया थंय आसून आमच्या आपोवण्यांत आमी घट जायचे थीर जायचे नातर हे आपोवणे आमी होगडावंक पुरो देखून आपोवणे आसा आसल्यार पावना ते देवाच्या कृपेन थिरासानेन वा एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड ते अनुभव देवाचो आनी ह्या आपोवण्यांत आमी थीर जावचें गरज देखून आयच्या वांजेलान पळया हे दोग जण पाटलाव करून गेले पाटलाव करून वेताना पळया देवाची शेळी म्हणालो आमी मातशें जुवां वांजेलां वसर 1:30 आनी 5 वोळ जावन 30 आनी 7 वोळ जेजू काले म्हणटा देवाचें उतर आमकां म्हणटा दुसरे दिसा सिमांव आपल्या दोग शिसां सांगता नव्यान थंय उबो आसलो शिसा सांगता उबो आसलो जुवांव मागीर तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान सुमको जेजू तेणेच्यान सुमकोन वेतालो पळयलो आनी म्हळें पळया देवाची शेळी लूक हियर इज द लॅम्ब ऑफ गॉड मागीर ही तांची उतरां आयकले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले जेजूचो पाटलाव करून गेले मागीर जेजू फाटीं उलो जेजू फाटीं उंता हांकां पळोवन विचारता काले म्हणटा आनी ते आपणा फाटल्यान येतले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात तुमी कितें सोदतात वॉट आर यू लुकिंग फॉर कालें सोदतात मागीर रब्बी तूं खंय रावताय राबी तूं खंय रावताय मास्टर टीचर राबी म्हळ्यार मेस्त्री खंय रावताय मागीर जेजून येया आनी पळया म्हणून येया आनी पळया जेजू डायरेक्ट जाप दिना ये आनी पळय येया आनी म्हजे सांगाता रावा आनी उपरांत आमी 30 आनी 9 वोळ कितें वाचता हे दोग जण जेजूचो पाटलाव केल्ले कितें जालें तांकां 30 आनी 9 वोळ येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें ते गेले आनी तो खंय रावता तें तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले आतां ताचे सांगाता रावचें गरज देवाचे आपोवणे आसा म्हणून आमी कशेंय जियेल्यार जायना देवाचें देणें होगडावंक जायना देखून देवाच्या आपोवण्यांत थिरासानेन आसा जंय थीर रावत जंय तर आनी एक उतर हांव तुमकां दिता आज वचून घरा वा शर्माव कोणी आयकता तर एक उतर वसा क्रिस्तांव जिविताचें आपोवणें म्हणून सां पेद्रू बरयता आनी सां पेद्रू कितें बरयता आज सगळें वचूंक जायना म्हाका वेळ ना इल्ल्या वेळान हांवें आखेर करिजो शर्माव पूण हांव एक उतर सांगता पेद्रूचें दुसरें पत्रावस्वर 1:10 आनी 11 वोळ ते तुमी तिसऱ्या वळींतल्यान वाचिजे तिसऱ्या वळींतल्यान 11 वोळ वाचा 2 Peter chapter 1 3 to 11 वाचचें पूण आतां 10 आनी 11 वोळ वाचा क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें आमचें आपोवणें आमी कितें करी जाय त्या आपोवण्यांत तिरासानेन आसत जाल्यार कालें करिचें देखून भावा भयणीनो 10 आनी 11 वोळ देखून भावा भयणीनो तुमची विंसोण आनी आपोवणे तुमचें आपोवणें भद्र करूंक हळ्या आनी की चड प्रयत्न करा भद्र करूंक तें थीर करूंक प्रयत्न करा मागीर अशें करशात जाल्यार तुमी केदींच पाडाव जावची नात यू विल नेवर बी लॉस्ट पूण तें भद्र करूंक प्रयत्न करा आनी प्रयत्न आसले इंग्लिशान बरयलां कन्फर्म युअर इलेक्शन डेली हर एका दिसा कशें करचें तें जेजू सांगाता रावन मागणें करून मागणें नातल्लो व्यक्ती ताच्या आपोवण्यांत चुकता मागणें करिना एक दीस तूं करिना चुकताय मागीर तें व्हड जाय जाल्यार गेलें आपोवणें गेलें देखून आपोवणें देवाचें आनी तें आमकां भद्र करूंक देवान आपयलां
तातूंत थीर रावंक तें मागणें आमकां. आनी तिसरें आपोवणे असो आनी एक निमाणो विशय जावन आसा मुगाळ भाव आनी भयणी, तें आपोवणें देवाचे आमी थीर करूंक आसा आनी तें आपोवणें आमी हेरांक वांटूंक आसा. तें आपोवणें आमचे खातीर दिल्लें न्ही, तें आपोवणें आमी हेरां सांगात वांटचें आनी हेरांक जेजू तें हाडचें. जो हांव सवांजेला वचोर एक 40 वळ हे दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले, ताचे सांगाता रावले, तो मेस्सिया म्हणून वळखले. आतां कितें जालें? 40 वळ कितें म्हणटा? जुआंचे आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो, ताचें नांव दिलां पेद्रुचो भाव आंद्रे. सिमोन पेद्रुचो भाव आंद्रे अँड्रू कितें करता? ताणें वचून पयलें आपल्या काश्या भावाक सिमांक सोदून काडलो आनी मेस्सिया आमकां मेळ्ळो म्हणालो. मागीर उपरांत तो सिमांक जेजू सरसीन आपोवन हाडनायलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 3 विशय हांवें सांगले. आमचे आपोवण्याचे, देवाचें आपोवणें आमी थीर करूंक आसा आनी तें आपोवणें आमी हेरां सांगात वांटूंक आसा. आज आर्नोल्ड जॉन्सन ताका आपोवणें कशें मेळ्ळें? आर्नोल्डा विशीं हांव चड ताचें जल्म आनी ते सांगूंक वचना, हिस्ट्री बायोग्राफी नाका, पण ताचें आपोवणें कसलें, ताचें आपोवणें ताका कशें मेळ्ळें? ताचें आपोवणें ताका ताच्या कुटुंबांत मेळ्ळें. ताची आवय आनी बापूय देवोत मनशां आमोरी तेर्स सुकानान, आनी तांच्या घरांत एक वांजेल वासो आहलो आनी तें वासाप डेली सदां वाजचें आहलें. खंयचें वासाप तुमकां कोत्ता? जुआंवचो पयलो आवस्वर, जॉन चॅप्टर 1, 1-18, प्रोलॉग ऑफ जॉन. सोबद देवाचो आसलो तो मनीस जालो आनी ती पुरा तो उजवाड, ती कुरपे वयर कुरपा, हें सगळें पयलो आवस्वर, पयली वळतावन 18 वळ, प्रोलॉग सद्दां वाचचें, पयली वळतावन 18 वळ. आमकां इल्लेशें वाचतना पुरो जाता. तांच्या घरा सदां वाचचें आहलें, तें मात न्ही. आनी मिसाक वचें, सदांचें मीस. आनी तांचो बापूय जेराल्ड जॉन्सन म्हणटालो खंय भुरग्यांक, आनी ती कितलीं जाणां भुरगीं? 10 जाणां भुरगीं. आर्नोल्ड दुसरो. आनी तो म्हणटालो खंय, भुरग्यांनो आमी मागशें मात न्ही, आमोरी तेर्स आनी वासाप मात न्ही, आमी सक्रामेंता मिसा वचोंक आनी आयतराचें सदांचें मीस आनी एक संभ्रमीक मिसाक वचाचें. कित्याक आयतराचें संभ्रमीक मिसाक वचाचें? कित्याक म्हळ्यार आयतरा एक दीस संभ्रमीक मिसा गेल्यार तें पुरो, हप्त्याक पुरो भुरग्यांक. आनी ते मात न्ही, सोमारा पवित्र आत्म्या खातीर मीस पडयचें. आनी आमच्या सोसायटीन आसा कितली भक्ती आमच्या संताची, डीप स्पिरिच्युअलिटी म्हणचें. आनी ते मात न्ही, तुमी आतां नोवेन करता जाल्यार तुमच्या नोवेनाच्या बुकांत आनी बरो आसा, 15 मिनटांक 1 पावटी निरंतरी म्हणून मागणें आसा. क्वार्टर आपऱ्या 15 मिनटां 1 पावटी मागणें करूंक विचारतलो तो. आनी ते मात न्ही, सांतां भक्तांक इनवोकेशन्स ऑफ स्पेशल पेट्रन, सांत भक्त आनी तांचो आदार मागचो, हें सगळें ताका कुटुंबांत हांवन मेळ्ळें. आनी आमचें मेळटणें घडलें मोरयेच्या फेस्ता दिसा, सप्टेंबर 8 आनी डिसेंबराची 8 तारीख, मोरयेची विशेश भक्त आनी विशेश भावार्थ. आनी ह्या आपोवणें खंडीत जावन आज आमी सांगयेत, हें आपोवणें ताका कुटुंबांत हावनूच लाभलें. आनी कुटुंबांत हांव लाभलें मात न्ही, त्या आपोवण्यान तो थीर जालो मागणें आमकां. आनी हांवें म्हळें विशेश मागणी, क्वार्टर ऑफ प्रेयर टू स्पेशल पेट्रन्स. हरी एक तिसरो सोमार पवित्र आत्म्या भेटयलो, पयलो शुक्रार भाग्यवंत जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटयल्लो, आनी त्रिंदा दी थंय विशेश मोग, बाप पूत पवित्र आत्मो. आनी अशें आपोवण्यान तो थीर जालो. देखून आर्नोल्ड जॉन्सन म्हणटालो, जे कितें ताणें केलें मिसा वा मेळ कालेय घडलें, तो म्हणटालो इट वॉज नॉट मी बट द लॉर्ड. हें हांवें करूंक ना, कोणें केलें? देवान केलें. फिलिपिकरांचें पत्र वचवर 4:13 वळ, म्हाका बळ दितल्या सवें सक्कड करूंक शकता. देवाचें आपोवणें स्विकार करून तो तिरासनेन जियेलो. देखून मुगाळ भवान ताचें मागणें म्हणटा, तुमी एक मागणें शिकाचे. तुमचे कडेन ना जाल्यार विचारा, खंयच्या पत्रापाडे, एसुडी पत्रापाडे विचारा. हें मागणें क्वार्टर ऑफ प्रेयर गी आनी स्पेशल पेट्रन्स ते दितले, दिना जाल्यार वॉट्सॅपार धाडटले. एक मागणें आसा, आखरेक तो म्हणटा, मे द डार्कनेस ऑफ sin and the night of unbelief vanish before the light of the word and the spirit of grace,
and may the heart of Jesus live in the hearts of us all. ते कोंकणींत आसा पातकांचो काळोख बेविश्वासाचो अंधकार प्रेरकत्म्याच्या आनी दैवीक शब्दाच्या उजवाडांत हांव नपयस जावं दी आनी जेजूचें पवित्र काळीज सुमेसच्या काळजांनी रास करून दी. आनी हो आर्नोळ आमी देव आपोवणे विशीं नियाळ करनासा तिरासनेन ताचे तिरासनेन रावलो ताचे आपोवणे थीर केले मात न्ही तें हेरां सांगात वांटलें म्हळ्यार कितें आमी चिंतूंक पुरो आर्नोळाक मेळ घडोवंक काले खुशी आसली ताका खुशी नासली. SVD SSPS खंयचोय मेळ घडोवंक ताका खुशी नासली. ताणें वचून विचारलें हेरांक ह्या जगांक बिस्पांक सगळ्यांक म्हळें एक मिशनरी मेळ सुरू करा म्हणून. ताणें चिंतलें ताका जायना. ताणें एक मॅगझीन सुरू केल्लें द लिटल मॅसेंजर ऑफ द सेक्रेड हार्ट. हे मॅगझीन मिसांव मॅगझीन म्हणटा म्हयन्याळें. ह्या मॅगझिना मुखांतर मिसांव गांवच्यो खबरो छापूंक सुरू केल्यो आनी जर्मनीन खंय तो त्या दिएसजीन आसलो मुन्स्टर म्हणल्या दिएसजीन सगळ्या लोकांक मिसांवां थंय आकर्शन केलें ताणें आकर्शीत केलें. देखून कोणेय मिस मेळ घडोवन एका बिस्पान म्हळें तुंतुकाल्याक सुरू करनाय. आनी त्या थळा आका मिसांवांक मस्त लोक आकर्शीत जाल्लो आनी हाचें आपोवणे हेरां सांगात वांटलें म्हणयेर. आनी त्या वेळार ताणें मेळ घडोवंक सुरू केलें. एक पयलो मिशनरी मेळ SVD 1875. मागीर थोड्या वर्सां उपरांत सिस्टरांचो कित्याक थंय बायल मनशां आसलीं देखून एक सिस्टरांचो 2 मागीर त्या सिस्टरांक आनी पाद्रांबांक कुमो करूंक आराधनाचे एक मेळ मागण्याक आनी तशेंच लायकाक. देखून मुगाळ भवानी बेनी आज आर्नोळा बरी आमचे आपोवणे जिवया म्हळ्यार पयलें आमचे आपोवणे देवाचें म्हूण समजोन त्या आपोवणांत आमी थीर जावचें देवा सांगाता आसून कुरपेन आनी तें आपोवणे आमी हेरां सांगाता वांटचें हेरांक देवा तें आकर्शण करचें. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पावल म्हणटा कोरिंदकारांक तुमच्यो कुडी तुमच्यो न्हय देवान त्यो विकत्यो घेतल्यात व्हडतें मोल दिवन. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. हे आमचें मिसांव आनी येसू कृपा आज तो सुसुमे ह्या सक्रामेंतान आमचे कडेन ताचे उतरांनी उलयिल्लो आमचे थंय येवचो ताची कूड रगत आमकां दिवचो. आमकां ताच्या कृपेन बरूं तेणे आनी बरूं. आमेन. भेटयतां ही कानी बाबा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पितां ही कानीक मोगाची कानिका संगी भेटयतां जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूप करजां तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुर्बादी जियेवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूप करजां तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुर्बादी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या बाबांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक म्हणटा तसलें सामून मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी ह्या बलयेचो उडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते बरी वांटो घेवंक आमच्या पोवण्यांत आमी थीर रावंक आमकां निर्मे म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा
सर काळी आनी सर्तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवय आमी जियेता भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव बगा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घूट बगोवंक आमी बरवशान रावता त्या पसोदतां देवदूतां बराबर तुज्या जपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता Povit, povit, povit darbaraso serves por tu Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवान उसगीन तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उसगीन तुका जय जय उसगीन तुका जय जय बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून पवित्र कर मागता हांव साव ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान ससुंगवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जेवान सने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणारगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया करून मागता हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगेवन सुसे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रत्येक तरान सार नोळ जॅन्सन आमचो घडणार सांजुजे फ्रेनार्ड मेट्स येसुडीचे रक्त साक्षी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन
आमच्या आपोवण्यांत आमी तिरासच्या त्या आपोवणे हेरां सांगता वांटून जेजूक आमी परगट करच्यात सुम्याची कृपा आनी आदार मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज समका येव तुझे कुशी सगळा सता तशी संवसारांत आसा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां दाळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयाकुनिया जिवितां सोस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचेने बरो शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय किद्यार स्वर्गी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येत्यान राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शलिये संसाराचे पाप काढतले आमची खाकूत कर देवाचे शलिये संसाराचे पाप काढतले आमची खाकूत कर देवाचे शलिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी सुमयान जेजू क्रिस्त तुजी कुडण रगत आमी सेवता आम तेमचेर जडती आनी केसडीना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिव भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां पावोवने दिल्लो आमकां जाय अशी कृपा दिता तो देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती हे शिळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुवें तुमचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली हे म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगी ये मोन लालेवन माता ये तू सुम्या परता ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये मोन लालेवन माता ये तू सुम्या परता ये तू सुम्या परता प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सर्गींच्या उंड्यान दोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्या मागीर आर्नोल्ड जॉन्सना बरी आमचे आपोवणे संगता वांटून घेवच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको R8 पानसंको 211 पेज 211 R8 आर्नोल्ड बापा वर्थ्या सांता तुका आमी प्रणाम करता बेसांव तुजे दी तूं आमकां सर्वा मेला लेवन मागता दैवीक शब्दाच्या मोगान तूं बोरलोय काळजान तुज्या संपूर्ण ताका भिडार दिले
दैवीक शब्दाचो दिवस सर्वांक वांटलोय ताच्या सेवेन सदा तुझी येलोय आनोळ बापा व्हडत्या सांता तुका आमी प्रणाम करता बेसांव तुझे दी तूं आमकां सर्व आमी लालेवन मागता